प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो सवो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माक आमी वचात सर्वेस्वराच्या भरवशाचेर पातयेवन सुभागी जायात हो विशय घेतला. सगळ्यांक आमकां खुशालकाय जाय आनी ही खुशालकाय मेळोवंक आमी जायते प्रयत्न करता. आयचो सेवा धर्म खरी तोखता तसली खुशालकाय सर्वेस्पर दिता म्हूण उगडास करता. आमी सर्वेस्पराचेर पातयेवन ताच्या भासावण्यांचेर भरवसो दवरूंक आनी ताच्यो शिकवण्यो पाळून खुशालकाय अनुभवूंक आयचो सेवा धर्म आपयता. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेताना सर्वेस्वराचेर पातयेवन ताचेर आमचो भरवसो दवरूंक आनी ताच्यो शिकवण्यो पाळूंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच आयज आमी पवित्र बालपणाचो दीस समोर रमतना दर एका भुरग्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, मनशाचेर पातयेता आनी कुडीच्या बोळार विस्वास ठेवता आनी सर्वेस्परा थावन आपलें मन पयस काडटा तो मनीस खोटो. अरोण्यांतल्या झिलकुटां सारको तो मनीस आनी कितेंय बरें आयल्यार ताच्यान पळोवं नजो. करपल्ल्या सोड्यार आनी लोक नाशिल्ल्या खाऱ्या गांवांत तो बिराड करतलो. सर्वेस्पराचेर पातयेता तो मनीस सुभागी. सर्वेस्पर ताचो भरवसो. उदकाचे देगेर आशिल्ल्या रुखा सारको तो. ताचीं पाळां उदकाशी पर्यंत पावतात आनी गरमी पडटा तेन्ना ताका कांयच जायना. ताचीं पानां हिरवींच आसतात. बुके तानेच्या वर्सा ताका कांय हुस्को ना, कित्याक ताका सदांच फळां जातात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलोना ओ पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसोना तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा पोरमाणे जातात फळां आनी कोदींच बावून पडोनात ताचीं पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस. सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पूण नोश्ट्या मनशांचे अशें न्हय, दुबावावीण अशें न्हय. ते कोण जाणोय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नोश्ट्यांची वाट निसंटनांक पावयता. जबाब. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकाराक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्ल्यांत ती पुनर्जिवंत जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात.
मेल्यांत ती पुनर्जिवंत जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटोच जी क्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवंसो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांवन आमची गोत अदीक चुरचुरयांची. पूण खरेंच जी मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. देवाचें उतर हें. उद्गार. खुशाल भरीत आनी आनंद भरीत जायात, कित्याक स्वर्गाराच्यान मोठी व्हडली मजुरी तुमची. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू धर्मदूतां बरोबर दोंगरार थावन सकला येवन एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो. आनी आख्या जुदेयांत थावन जेरुसलेमासून आनी दर्या दिकेचे तीर आनी सिदोनांत थावन आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो. तेन्ना आपल्या शिसांचेर दोळे लावन जेजून म्हणलें, तुमी गरीब तीन सुभागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत तीन सुभागी, देव तुमकां दादुशी करतलो. तुमी आतां रुदोवन करतात तीन सुभागी, तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस करतीत, तुमकां सोबेंतलीं भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवांचेर बोगलांटांक घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलोल्यान तुमकां हाय हाय, तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्यात तुमकां हाय हाय, तुमी रडतल्यात आनी रुदोवन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजून दिल्ल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक आनी आपल्या हातांत घाल्ले पोरजेची मोगान सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी
ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या राज्याची तत्वां आपणावंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तरणाट्या जाणट्या पिडेंत आसलेल्या दुसऱ्या राज्यांतल्या भावा भयणींक बंदकोणींत आसलेल्यांक आनी गरीब भावा भयणी पासत मागुया. पाप साहेब फ्रांसीस तरणाट्यांक जाणट्यांक पिडेंत आसलेल्यांक दुसऱ्या राज्यांतल्या भावा भयणींक बंदकोणींत आसलेल्यांक आनी गरीब भावा भयणींक बरोवासो दिवंक उलो करता. आमचे भेटे वरवीं आनी घडता ते परी तांकां आदार दिवन तांच्या जिवितांत बरोवासो दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दर एका क्रिस्ती भावा भयणी पासत मागुया. दर एका क्रिस्ती भावा भयणीन सोम्या जेजूची भाग्या आपल्या जिवितांत जियोवन जेजू दितोली खोरी आनी तोखता तसली खुशालकाय जोडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया.